मिकूक पळय आमच्या वयर काय रावन पळयता पळय. सो गुड मॉर्निंग. आज वयता आमी मातशी डॉक्टरागे वयता की मम्मीचे चॅकअप बीन केल्ले. सो ब्लड टेस्ट बीन सगळे केल्ले. सो आज रिपोर्ट आहा. सो तिजे परत रिपोर्ट बीन दाखोवंक जाय. नॉर्मल चॅकअप आहा. आनी आईचे चॅकअप करून हाडटले. तिचे बीपीचे प्रॉब्लेम आहा. सो तिकाय परत डेली हे चॅकअप दोगांकूय वांगडाच. हां वांगडाच केले बरे एकूच फावटी सो म्हणून चॅकअप करपाचे आनी एका व्हरता एका हे माम करना आनी एकाकूच करपाचे. कूच करून हाडपाचे मातसो. हे मिकू येवंक सोदता मिकू नाका. मिकू येयना. सो चलो वयता. आनी हांवूय आनी बाय येयला कित्याक येता आसतना आमकां मागीर परत बँकीन काम आहा. सो बँकेचें काम बीन करपाक जाय म्हणून आमी समजी तेवूय सगळें जातलें म्हणून. सो चलो. हां ना हांव धरना एका या ऑरेंजाक हांव धरना. टाटा करया म्हणून मिकूक पळयता ते. मिकू गेल्या बा. ना पोलाक पळयता. अंकलाक पळयता अंकलाक. सो चलो पावस आयज आमी न्हू सकाळ उठून सगळ्यांनी केल्ले आनी आतां बेगीन मागीर भायर सरून वयता. की पयलीं बँकेन वचोंक जाय मरे. हां सो सायडीर गाडी येता. सो चलो पावस येवच्या पयलीं आमी वचून येता की बायकूय मागीर न्हाणोवपाक येतली न्हू. बाय बाय. चल बाय बाय कर अंकलाक. बाय बाय कर. फ्रँकीश दे बा. फ्रँकीश दे बाबा. अंकलाक फ्रँकीश दे. फ्रँकीश दे. सारकी दे अंकलाक दे. फ्रँकीश दे. तू हात काढ. ते फ्रँकीश दिताना जिबली मात भायर काडटा. न्यू शिकला. आदीन शिकयला तेका फ्लँकीश. हालो खंय हालो. आपुणूय खंय हालो. हालो खंय रे. तूं फोन करता. हालो. आसता. चल या मरे. चाव पिलो. चल या मरे बा. टाटा कर अंकलाक. टाटा कर. सो आमी आतां डायरेक्ट पयलीं बँकेन वचून येयली. एक बँकेचे सगळें मातशें काम केलें. आतां परत दुसऱ्या बँकेन वचोंक जाय. सो तेज्या पयलीं हांगा येयला आमी पेट्रोल पंपा कडेन सायडीकूच लॅब हांगा आसा प्रभू सरदेसायचे. सो मम्मीचे ब्लड टेस्ट बीन सगळे केले. तेजे रिपोर्ट कलेक्ट करूंक जाय. सो कलेक्ट केले की मागीर वचपाक जाय डॉक्टरा कडेन. सो पयलीं कलेक्ट करता आनी मागीर डॉक्टरा कडेन वता. आनी बाय आमचे न्हिदले. सो बाय फीट करून सोमते न्हिदले पळय. तेका कुटलोन दवरला. वत आहा म्हणून तेका कुटलेला फूल हांवें. वत मातशें लागता. सो पळोवया. हांगासर आतां सगळें काम चल्लें पळय फाटल्यान ब्रिजाचेर. ते सगळें खच सगळ्यांक माती कुचू आनी रावंड मारून येवचें पडटा. सगळें चिकचिकीत जालां. आतां कशें वचपाचें खबर ना. डॉक्टर त्या सायडीच्यान आहा. सो खंयसून वचपाचें पळोवया आतां. हांगा जाल्यार पयलीं हांगा डॉक्टर आसतालो. हांगा आतां तेणें लॅब केला. आयलो काय रिपोर्ट घेवन. बाबा येयलो. जालो रे. येयलो रिपोर्ट. कलेक्ट केलो. जाला. या आमी या. बाय कितें करता तूं. बाय कितें करता रे. होय मस्ती करता रे. डेड्डा करता. सांगासो लागून आमी वेटिंगाक डॉक्टराच्या येता. सो आमी बाय मस्ती करता. हय मस्ती करता रे. बाबा मस्ती करता रे तूं. मस्ती करता. आनी आई आनी मम्मी थंय बसलाय वेटिंग करता. मस्ती कमी जायना. हां कुछ करया. लायट ना म्हणून सारकें क्लियर दिसना. तुका कुछ करया आयज. कुछ करे कुछ. बाबा फ्रँकीश दे. मम्माक फ्रँकीश दे. रिपोर्ट घेवन खेळटा ते. फ्रँकीश दे. डान्स कर. गमचे कटर कर. हय गमचे कटर. बल्ले अशें बॉर्डर पळय. अशें धर. बल्ले तू कर अशें कर. हां परत कर म्हणटा ते आतां. आतां उबो रावता. मस्त धरला ताणें टिशर्टान. पडले. डॉक्टरा कडेन बीन वचून येयली. डॉक्टरागे वचून येता तेन्ना खूब टायम जाला की मम्मीचे सगळे रिपोर्ट केले. ते सगळे चॅक केले. फ्रांसानूय ब्लड टेस्ट बीन सगळे केले नॉर्मल रुटीन. सो तेजे चॅक केले. आईचे नॉर्मल रुटीन. तेजे मॅडिसीन बीन ते टॅबलेटी बीन ते दिल्यो. आनी आमी खूब वगत थंयच जालें. आमकां 12:30 आमी गेल्ली 11 o'clockच्या पयलीं ना 10:30 गेल्ली. ते आमकां 12:30 जालें आमचे तिगांचे सगळें करता म्हटल्यार.
आणि बँकेन ते काम करून येयले सो हांगा येयला आमी ह्या बँकेन येयला ते न्यू ब्रांच ओपन जाला ही पर्वरीत हायवेचे. सो फ्रांसीस गेला हांवूय मातशें भितर वचून येता. बाय घे हांगा स्वीट पोटेटो जाल्ले ते मातशें बरें येयले आनी खेळटाय पळय. हांव रोखडो वचून येता बँकेन आगे ये तर बाबा रोखडो येता. फ्रांसी म्हणालो गर्दी ना तूं घेवन रोखडें काम करून वचून येता पळोवया न्यू ब्रांच. हांगा असं राहिल्लो हांव एबय डेल्फिनोजान मॅडिसीन व्हरपाक तिगांचे सगळे वांगडाच घेतले मम्मीचे आईचे आनी फ्रांसाचे तिगांचे घेतले आतां वयता एबय डेल्फिनोज आमचे. सो आमी पावतना आमकां 2:10 मिनटां आसली आमी पावली आनी भाभीन कॉल केलो बायक न्हाणोवपाक येता ती म्हणाली आपण पावतल्या आनी बरें गाडयेनसून भायर सरला भाभी पावली. सो फटाफट येयल्या टायम जालो इतलो सोमतें उदक दवरलें गरम करपाक जालें ऑलमोस्ट बायक तेल बीन काडटा ती ऑलमोस्ट जालें दिसता. आनी हांवें शीत करून गेलें म्हणून बरें जालें. शंकराचो एक सायडीक कॉल हांवें शंकराक कॉल करून सांगलें शंकर तूं येवं नाका सद्या बेगीन 2:00 पावता तसो यो. हांव एक शीत केल्लें दाळ बॉयल करून दवरली हे पळय दाळ बीन बॉयल करून दवरली जस्ट आतां तडका मारलो आनी कितें करतलें फटाफट म्हटलें पालक भाजी बेश्टी शिजत दवरला इल्लीशी तें शिजतलें. आनी कितें म्हणजे आज तर ऑलमोस्ट कितें केलां हांवें म्हणजे आतां फाल्यांच्यान सारकें सगळ्यांचें रुटीन चेंज जातलें आमचें. रुटीन इन सेन्स आमचें जेवणाचें कितें हें आहा पळय जेवण करतात हांव कितें कितें तें सगळें चेंज जालें कित्याक सगळ्यांचे रिपोर्ट सगळ्या सेपरेट आहा. मम्मीचे डायबिटीज हाय प्रेशर लायक कोलेस्ट्रॉल आनी तेचं ब्लड टेस्ट केलें ना फ्रांसासान केलें. सो फ्रांसासान मातसो हाय कोलेस्ट्रॉल गावला. सो आतां ऑयली मसाला ते सगळे कोकोनटाचे बीन सगळें बंद करूंक लायला ऑलमोस्ट. सो सगळें आतां सगळें फाल्यांच्यान सगळें चेंज जातलें. एक्सरसायज करपाचें आहा कितें कितें सगळें खूब सांगलां डॉक्टरान. सो आमकां थंय टायम जालो आनी आईक सांगलां तें आईचे ब्लड टेस्ट सगळें करून आसलें नॉर्मल डायबिटीज नाका डायबिटीज ओके आहा आनी तिका प्रेशराचें हाय आहा. सो ते सगळें आतां कशें प्रेशराचें ते अप डावन जाता सगळ्यांचें पूण डायबिटीज ना म्हणून मेन बरें जालें तिचें. मम्मीक सारकें हाय डायबिटीज आहा आनी फ्रेंड्साक डायबिटीज आसना. सो ते सगळें हांवें आजून म्हजें ब्लड टेस्ट बीन तशें कांय करुना. आमी फूल न्हू म्हणजे फूल बॉडी हे चॅकअप केल्ले म्हणजे मम्मीचे आनी फ्रेंड्साचे केल्ले. म्हाकाय दिलेली रिपोर्ट म्हणजे जाय जाल्यार चॅक करपाचें म्हणून सेंड करून आईकूय बरोवन दिला. कितें जालें दीदीक केलें मुगो. सो आई म्हणटा दीदीक केन्ना कॉल करून व्हिडिओ करता म्हटलें. सो तिणें तिची ती प्रेशराची टॅबलेट घेताले पयलीं तिचे लो आसले. सो तिचे दुसरे टॅबलेटी आसले तेका दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन. सो आतां हांगा दाखयल्या तिचे ते मम्मीचे आतां प्रेशराचें नॉर्मल आहा चॅक केल्लें. सो पळोवया आतां सगळें डायट सगळें चेंज करचो पडटलो आमचो सगळ्यांचो इवन एक्सरसायज बीन. आज म्हाका कशी झॅम लागली खबर ना. आत्तां उठला हांव जाली 5:30 जावन गेली. आदी ट्युशनाक चलून 5:30 येता जावन न्हिदलेलें आदीच्या आवाजान बाय हें केलें आनी उठलें. ते खबर ना बेश्टे अशें हाड कशें पडलेलें जेवण बीन हांव बेश्टें रावलेलें आनी तेंचे सगळ्यांचे मम्मीचो आनी फ्रेंड्साचो रिपोर्टाचे टॅबलेटीचे बीन सगळें पळयतालें. खबर ना पळयता म्हाका झॅम लागली अचानक खूब दिसांनी. हांव केन्ना दनपारां न्हिदना एक्चुली रातचें म्हणजे झॅम सुद्दां जायना हांव दनपारां न्हिदना. पूण हांव खबर ना तेजे रिपोर्ट पळयता कित्याक टेंशनान कशें कितें जालें खबर म्हाका सारकी झॅम येयली. हांव थंयच न्हिदलें बाय ऑलरेडी न्हिदलेलें भितर आई कडेन. बाय दिसता उठलें बिटलें फ्रेंड्सान ताका कितें बरयलें केलें आनी आदी येयलें तेन्ना तेच्या मातशें 5 मिनटां पयलीं म्हाज्या कडेन न्हिदलें तें सोफार. हांव सोफारूच न्हिदलेलें तशें. सो फ्रांसानूय उठोना बाय बीन उठला म्हणून म्हाका ताका खावयलें बिवयलें कितें दिसता आनी आसलें तें. मागीर कितें जालें आदी येयलें कितें आतां आसा. सो हांव बेश्टें मातशें आसा सकयल येयल्लें कितें मातशें रावंडाक म्हणून. सो खूब दिसांनी हें केलें हांव खूब दिसांनी न्हिदलें सारकी झॅम लागली म्हाका. आनी अशें बेश्टें मातशें हें जालें तेंचे तिगांचे प्रॉब्लम म्हणजे मम्मीचे सगळे डायबिटीजचे मागीर कोलेस्ट्रॉल मागीर बीपीचे हेजे ते सगळे आईचे पळय जाल्यार आईच्या हाताचे सुद्दां आईचे न्हू आजून ब्लड टेस्टाचे बीन करना. फ्रांसाचे पळय जाल्यार फ्रांसाचे सगळें ओके कोलेस्ट्रॉल वाडला बिडला. सो तेजें आतां कशें कितें म्हाका आतां सगळें सर्च करचें पडटलें कितें खावपाचें कशें कितें बरें तें बीन पळोवचें पडटलें. हांव जस्ट आतां सकयल येयलें रावंडाक मातशें सकयल येतलें म्हणून. हांगा पळय हें जालां पळय काय बरें मोगऱ्याचें हें फुल्लां मोगरी फुल्लां पळय कळ्ळें फुल्लां हांगा आहा प्लस हांगा बीन जाल्लेलें आहा पळय आनी थंय गुलाब जाल्या पळय बेश्टें हांगा कंपाउंडाचेर हें सगळें वयर आसलें तेन्ना बेश्टें सकयल हाडलें तें सगळें बरें जालां. सो चलो वयता आतां आशिल्लें च्या करता बाय वयर आहा आदीच्या वांगडा.
सो आता डिनराची परत तयारी करता फटाफट कित्याक की आधीच्या आयज कितें कॉम्पिटिशन आतां श्रावण चलता न्हू सो हांगा थंय खंय खंय तेंचें कॉम्पिटिशन आसत आसता सो हांगा आसलो तो ट्युशनाचो जालें की प्लस आतां परत प्रॅक्टिसेक गेला आनी येतलो रेडी जावन परत वयतलो आनी तें कितें 9 काय केन्ना आसतलें 9 9:30 सो तें मागीर जाता म्हटल्यार 12 जाता आनी भूक लागतली न्हू सो बेगीन मागीर ताका 1-2 चपाती केला आनी भाजी कितें करतलें काय म्हणून म्हाका हांव चिंततालें भाजी कितें करूं सो पळय हांगा आसा आसले सोया चंक असले म्हाजेले सो ते हांवें बरें भिजत घातला सॉफ्ट जावपाक सो ते मागीर पिळून घालतले सो ताजी इल्लीशी भाजी कशी करता कांदो टमाटर सगळें घालून आनी चपाती पळया येतलो परत काय तेणें एक्चुअली कुर्ता बीन येला काय म्हाका काय खबर ना तेजे युनिफॉर्म सो येतलो काय येवचें ना खबर ना पूण आमकांय जाय आसली भाजी सकाळच्यान बेशी दाळ केली आनी पालक केली सो आतां म्हाका सगळें पळोवचें पडटलें कशें कितें सो फ्रांसाक हाय कोलेस्ट्रॉल रावला सो मम्मीचें आहा दोगांचें हाय आहा फ्रांसाचें तर चडूच आहा खबर ना कशें कितें सो डॉक्टर म्हणटलें फेमिली तें आसता न्हू हितून फॅमिलीन आसा जाल्यार जाता ना जाल्यार मे बी कशें तुजें हेल्थाचे भायर तेका एक्सरसायज करपाक जाय आतां तो जे जिमान वयतालो पयलीं ते जिमूय आतां ह्या दिसांनी बंद केल्लें ना वचत नासलो सो आतां परत स्टार्ट करतलें आनी तेजे आतां म्हाका डायटाचें सगळें पळोवचें पडटलें तेंच्या दोगांच्या खातीर म्हाका सगळें पयलीं सगळे विडियोज पळोवचे पडटले कशें कोलेस्ट्रॉलाक कितें बरें कितें वायट आहा सो तुमकां कोणाक कोलेस्ट्रॉला बद्दल खबर आहा तें म्हाका कमेंट करा सो मम्मीक डायबिटीज आहा प्लस प्रेशर आहा आनी कोलेस्ट्रॉल तिनूय इवन फ्रांसाक कोलेस्ट्रॉलूच आहा आनी आईक तर प्रेशराचें सो म्हाका खंयचें कशें कितें कोलेस्ट्रॉल आहा ती कितें कशें डायबिटीजचें खबर आहा स्वीटनेस बीन कांय खावप ना सो कोलेस्ट्रॉला बद्दल म्हाका कांयच आयडिया अशें ना कितें कितें बरें कितें ना म्हाका विडियोज पळोवचे पडटले सो तुमकां कितें कितें खबर आहा तेंकां म्हाका कमेंट करा सो म्हाकाय मातशें हेल्प जातलें चलो हें फटाफट करून घेता डॉक्टर म्हणटाले ऑयली मसाल्याचें बीन चड खावं नाका फाल्यांच्यान सगळें डायट चेंज सगळें बॉयल करून दितलें सगळ्यांक सो अशें चिंतलां पळोवया आतां कशें कितें पॉसिबल नाल्यार म्हाका 2 जेवण सेपरेट करचेलें म्हाका शंकरा खातीर बीन सेपरेट मम्मीक बीन आईक बीन ते फ्रेंड्साक बीन सगळें सेपरेट करचें पडटलें पळोवया कशें कशें पॉसिबल जाता तशें करतलें हांव आतां पळोवया सगळ्याचें कशें जातलें मॅनेज तें बायचें सेपरेट आमचें सेपरेट तेंचें सेपरेट सगळें पूण करचें पडटलें हेल्थ फर्स्ट सो चलो हें करून घेता फर्स्ट सो आदी प्रॅक्टिसेक बीन वचून येयलो आनी आतां वयता फायनल भजन हें मरे आरती आमंत्रण आहा खंय पळय आईचो आदीचो लूक म्हाजो फेवरेट कलर पर्पल कॅप घाल मरे कॅप कितें जाय आं कॅप आय पळय हां वा पळय पर्पल आमंत्रण देता बेश्टें आपयता हें आरतीक अशें जालें मरे रेडी प्रॅक्टीस सारकी जाला सारको वतयतलो मरे घुमट खंय रे तुजें पळय रे दाखय रे तें उगलें पळय हें पळय वाजोन प्रॅक्टिसेक फुटलें पळय आदीन फूल इतलें जोरान कित्याक वाजयलें तर तुवें वाजोवन पळय कितें केलां बाय आतां वाजोवंक शकना बायचे बाय वचोन थंय खाटीर वाजयताले बाबा पळय घुमट पळय भैयाचें फुटलें पळयतलें आतां म्हणटलें आरे देवा म्हणटलें काय फुटला म्हणून चलो हातीचो टायम जालो हाती वयता खंय बाय कर बाय बेस्ट ऑफ लक कर बाबा फ्रँकीश दी भैया चल हे पळय दीदी येयले कामाचे सगळं पंडीत जवाहरलाल नेहरू कितें घुमट प्रॅक्टीस बाय हे करता चल आधी लेट जातलो चलो जालें हातीचे प्रॅक्टीस आसलें तेन्ना घुमट फुटलें म्हणून दीदीक दाखयतालो आनी आतां वयता आतां हें आहा भजन आरती कॉम्पिटिशन हांगासर पळयता बाय हें कोको मेलन टायम जालो 9:30 आनी एक्चुली कितें जालें ना म्हणजे गोंयान बेश्टें आसलें कित्याक हेजें नॉर्मल सदांचें मोडलो म्हणून ओडीत म्हणून तो काडलेलो दुसरो घातलो सो तोवूय बायन म्हाजो आयज तोडलो सो आनी दीदीक म्हटलें टेम्परीट म्हाका बेश्टें एक कितें हाडूं सिंगल हेजें सो दीदी आतां घेवन येयला तो घालता आतां सो जालें जेवण बीन जालें आमचें जेवता बेगीन की सगळ्यांक टॅबलेटी घेवपाक जाय सो आयच्यान रुटीन सगळें चेंज बेगीन जेवणा आमी जेयतालीं 10:30 बीन जातालीं 10:30 11 सुद्दां जेयतालीं केन्ना ना
सो आतांच्यान 9:30 10च्या पयलीं जेवण रेडी जावपाक जाय. आयज आतां अजून हांव न्हांवना. आतां फ्रेश जावन येता, न्हांवन येता आनी मागीर जेवता सगळ्यांना आनी हें मागीर घालता. पळोवया कशें आहा. बेश्टें टेंपररी हाड सांगला. सो म्हाका म्हाजो धाकटो आसलो पळय तो मनी गोल्डाचो तो आतां रिपेर करूनूच हाडून सो टायमूच गावना, यादूय नासली. सो तो करपाक जाय. सो चलो आयच्या ब्लॉगान इतलेंच. मेळ्ळ्यार नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय बाय, गूड नायट.